सरकार आदिवासीं खातीरचो निधी हेर कडेन मोडटा. आदिवासींचे कल्याणा खातीर निधीचो वापर जायना म्हूण आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकाराचो आरोप. आदिवासींक तांच्या हक्काचे 3000 कोटी मंजूर जाल्यात, मात हे पयशे सरकार हेर कडेन मोडीत आसा असो मुद्दो पालेकारान काडलो. हांचेच लिडर भारतीय जनता पार्टीचे आपल्या खातीर ह्यो आपले धंदे वाडोवपा खातीर आज ह्या जमनींचो वापर करता आणि जो ट्रायबलाचो जो पयसो खरोच ST समाजा कडेन पावूंक जाय आशिल्लो ताजो खंय ना खंय तरी गैरवापर करून तो फक्त हांचे वेलफेअर करपाक पळयता आणि हाचे आमकां वायट दिसता. आमी डिमांड करता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन की जर SC ST आमचो जो ST समाज आसा, गावडा कुणबी वेळीप जो गोंयचो समाज आसा, ताका जर वयर काडटलो जाल्यार तांचे जे बजेटरी एलोकेशन 10% आसूंक जाय आशिल्ले, हक्काचे 3000 कोटी जे आशिल्ले ते एलोकेट करा. ह्यो फेस्टिविटीज बंद करा, 3000 तांकां एलोकेट करा आनी ताचो वापर करा तांच्या खातीर, एज्युकेशन प्रॉपर करपा खातीर, तांचे वेलफेअर स्कीम प्रॉपर करपा खातीर, तांचे जे अपस्केलिंग आसा, रिस्केलिंग आसा हे करचें पडटले. आज अशें न्ही की आज समाज तांचो शिकना, ताचो भुरगो बरो शिकता पूण ताका खरोच ताजो वेलफेअर स्किमाचो फायदो जर जाल्लो जाल्यार ही वूड हॅव बीन इन अ डिफरंट पोझिशन टुडे, वीच इज वॉट इज लॅकिंग टुडे. आनी म्हाका दिसता SC ST जो समाज आसा गोंयचो, पर्टिक्युलरली गावडा कुणबी वेळीप, हांकांय आज जाग घेवपाची गरज आसा की तुमचो वापर खंय ना खंय भारतीय जनता पार्टी करपाक सोदता. आणि हे जे नाटक चल्लां खासता खंय आनी खाजयता खंय, ही ताचीच एक चाल आसूंक शकता, हातूनय म्हाका दुबाव दिसना. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर.